देखीक जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात. नव्या करारांत आमकां कोण भाशेन जेसू पातकान जियेतल्या मनशाक सोदता. पातकाची वाट सांडून नव्या जिविताक वेंग मारून जेजूचें आत उक्तें. तो मोगान ताका वेंगयता. मातव्याची वर्तमानांत नव्या वेसरान तो मातयो थंय मांडवीर बसून लोकांक चोरता नागोयता फटयता. जेजू म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पातोक सोडून तो जेजूच्या फाटल्यान वेता. लुकाच्या शिव वर्तमान 19व्या वेसरान तो जाक्यो जंय रोमडीच्या झाडार पडून आपल्या पातकान लिपून तो जेजूक पळोवंक सोदता. आनी जेजू म्हणटा जाक्यो सोकला देंव, आयज म्हाका तुमगेर रावूंक येवंक जाय. लुकाचें शिव वर्तमान 19वा वेसोर 10वी ओळ. मनशाचो पूत कित्याक बासत आयला? मनशाचो पूत पातक्यान जियेतल्या मनशाक सोडूंक आनी तारूंक आयला. बाबडो जेजूच्या जिविताचेंच आख्खें ताचें म्हणयारपण पातकान जियेतल्या मनशाक नव्या वाटेर घालून देवाची कृपेन हाडूंक जेजू वावुरलो. जुवांवचें शिव वर्तमान 4था वेसोर 2:05 वेळार ती बांयच्या कांठार बायल वेताली उदक काडूंक जे थंय बसून आसा. जेजू जाण आसलो ती वाटेन ती वेशी आसा. त्याच वाटेर जेजू तिका भेटता. बाबडो आयज आमी नियाळटा जेन्ना जेजू आमकां जोड एकल्याक भेटता तेन्ना आमचें जिवीत कितें जाता? पयले सुवातेर आमचें जिवीत बदलता. आमचें जिवीत नवें जाता. तो तरणाटो म्हणटालो ह्यो 2 तारीख म्हाका उडास कोत्ता. पयली तारीख म्हज्या आदल्या पातकी जिविताची आनी दुसरी तारीख म्हज्या नव्या जिविताची.